गार्बेज भरल्या चिमला कितें हें प्रकरण? गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन जाता ना न्ही विषय आमी त्याचा म्हणजे नोटे घाल्ले त्या कुल्यान क्लीन केल्ले आनी आतां तुमी पळोवंक शकता की आतां अख्खो क्लीन तो केला आनी आमी सालिगांव प्लांटार आमी डिस्कशन करून तो अख्खो गार्बेज कलेक्ट करपाक लायला. इतलो गार्बेज जाता कसो इतलो? लोक उडयतात थंयसर. तेच सांगता म्हणून तुका हाडून म्हटलं की तेका तो MRF प्लांट आसा तो मेन लोकेशनाचेर आसा. वो आदी जो आमच्या पयलींसून हो थंय आसलो पूण आतां आमी आमदारा कडेन डिस्कशन केलां आनी सरकारा कडेन CM सकाळी मॉर्निंग CM कडेन डिस्कशन केलें की तो शिफ्ट करपाचो प्लॅन आसा. ते एरिया आमकां वाय कांट यू कंट्रोल इट? आतां हो तुम्ही टॅक्स घेता न्हू, गार्बेज टॅक्स घेना? हय घेता. गार्बेज टॅक्स घेता जाल्यार 100 रुपये कितें वर्साक कितें भरता लोक तेजेच बोबाळ भरताले. डोर टू डोर कलेक्शन जाता. आतां कितें आतां रातचो जे कोण उडयता पळय कॅमेरा बी ना तुमी घालूंक ना बाकी कॅमेरा आसा मागीर कोण ट्रेस जायना थंय? ते म्हणजे इशू जाला म्हणजे डिस्कनेक्ट जाले. अरे बाबा पण कॅमेरा आसा, गार्बेज टॅक्स कलेक्शन करता सगळ्याक करता, मागीर गार्बेजूच सारकी क्लीन करून जायना तुमकां? गार्बेज कलेक्ट करपाक कितलो स्टाफ आहा तुमचो? 33 33 आसा. 33 आसा. तो पावता सगळ्या गांवांत? हय सगळ्या टोटला म्हणजे पूण तरी आसतना लोक कित्याक रस्त्यार पण तेच तुका सांगता मरे हो विषय आमी ग्रामसभेंतलो विशय येयल्लो आतां भरपूर विशय ग्रामसभेचेर आसलो. आमकां कितें जे कोण आमचे रेंटाक रावता पळय डोर टू डोर कलेक्शन जाता कित्याक आमी हो विशय अवेरनसूय केल्लो आनी आमी ग्रामसभेकूय आमचो हेजेर डिस्कशन जाल्लें कित्याक हाय पळय लोकांक आमी सांगलेलें की लोक पंचायतीक ब्लेम करता. लोकांनी पयलीं इनिशिएटीव घेवपाक जाय. लोक आतां कितें कोण आमी रेंटाक रावता पळय रेंटांनी कितें जे आतां कोण डोर टू डोर कलेक्शन करता पळय ते कलेक्शन जाता. जे कोण रेंटाक रावता पळय तेंच्यांनी हाडून ते भायर येता सांजचे उडयता पळय मागीर जे कोण आमचे सोनी जावं म्हणजे आमचे येता ते येता आनी रस्तो सगळे स्प्रेड जाता. बरें हेजेर एक्शन घेतलेलें आसा. हांवें काल आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला आतां तितके बेगीन हो क्लियर करून घेवचो. तूं लोक पंचायतीक ब्लेम करता, तू लोकांक ब्लेम करता? ना हांव लोकांक ब्लेम करिना. हांव लोकांक कित्याक पळय आयज ब्लेम कितें आतां लोकांची इनिशिएटीव आसा की सरपंच आनी पंच मेंबर्स एकठांय करून लोकांनी बरी इनिशिएटीव घेवपाक जाय की तो गार्बेज आसा ते सबमीट करपाक. तुम्ही पंचायत कितलो खर्च शिफ्ट जातलो काय कितें करतलो? आयज हांवें डिस्कशन केला की हांवें आमदारा कडेन डिस्कशन केलां आमच्या CM सराकूय हांव आयज मेवलो आनी CM सराचेर डिस्कशन करून हांवें ना तुम्ही रिस्पॉन्सिबल पूण आमकां सांगूंक शकता कसो कोणाचेर हांव ब्लेम तुका सांगूंक शकना. रिस्पॉन्सिबल हेजें तें तुका सांगलें की तुमी आयज एक तुमी दाखयला आनी तेज्या अमित पालेकरान दाखयला का? ना आमी हेज्याक पयलीं केल्लो ना कितें जाल्लो की कंटिन्यू तो आसता आयज तुमी परतून काल आतां तुमी पळयलें आसतलो की परतून मागीर लोक तुमच्या न्यूजार येयल्लो आसतलो कितें की क्लीन केला म्हणून परतून दुसरे दिसा तोच विशय तोच आता कंटिन्यू चालू तुम्ही पंचायत कितलो खर्च करता पयसो तेजेर वर्साक? पंचायत खर्च म्हणजे तुका कितें सांगू कितले आता खर्च तुमकां गार्बेज काडपाक? आमी तेजो 4 लाख कितें म्हणजे आमचो हेका आता म्हयन्याक 4 लाख. म्हयन्याक 4 लाख तुम्ही मोडटा तरी ही परिस्थिती इतली? तुका सांगलें मरे आतां 33 सगळे म्हणटे डोर टू डोर कलेक्शन जाता मागीर आमी ट्रान्सपोर्टाचो सगळो धरून वर 4 लाख कितें जाता. ब्लेम कोणाचो तो? ब्लेम कोणाचो ना. पयशे मोडटाले, गार्बेज क्लीन जावना, कांय जावना. आतां तितके बेगीन हो शिफ्ट करपाक कॅमेरा बसयतलो तो? ना कॅमेरा आसा थंय कित्याक फाटल्यान भायर डिस्कशन जालें आनी तो इशू जालो. आतां अमित पालेकर येवन तुमकां हाडून दिले म्हणून तुमी आतां ना हो विषय आमी घेतलेलो पयलीं आनी सांगलेलें आमी क्लीन केल्ले ते आनी फाटल्यान चिंबल कडेन डेवीड आसलेलो नाका आमी क्लीन करून घेतलेलो आनी तुमच्या हब गोवा हब न्यूजाचेर लोकून दाखयलेलो फाटल्यान क्लीन केला. पण ते वायरी कोणें हाडले उंदरांनी? तुमकां एकदां ओपनली सांगिल्लें न्हू तेच तुका सांगता मरे. तुम्ही अजून कारणां पण तुमचे आत्मनिर्भर हे म्हणटा प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान आता केन्ना 2014 राबयल्लें 2026 जालें. पळय कितें आमी आमकां सांगलें आमी पंचा मेंबरान आमी आमदारा कडेन डिस्कशन केलां हेजेर आनी आयज हांव पर्सनली आमच्या डॉक्टर CMाकूय हांव आयज मेवलो आनी त्या प्रमाणे आमी STB प्लांट आसा आमचो सो केन्ना पर्यंत क्लियर जातले फुल्ली म्हणटा? सांगून तुमकां तेच तुका सांगता की हांव पर्सनल आयज हेजेर इनिशिएटीव घेवन मिटींग घेतला आनी हेजेर हांव तितके बेगीन हांव क्लियर करून घेतलो. पूण एके सायडीच्यान CM देखून म्हणटा न्हू गार्बेज फ्री गोवा जावपाक जाय. बट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.